मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव सुरेखपळ्याच्यो हेडलायन्स। फोंडा रातच्या वेळार केटीसी बस स्टँडा लागसर अंडरपासा खाला न्हिदपी स्थलांतरितांच्या वाडट्या संख्येविशीं हुस्को बायलां खातीर हो वाठार असुरक्षीत जाला असो थळाव्यांचो दावो। चिखली विमानतळ रस्त्यार कार पळटली, कांय लोकांच्या रस्त्यार स्टंट करपाच्या यत्नान कारीक घातलो फोंडांत। नावेली 2 म्हयन्या आदींच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो आतां परतून खणलो। पावसान व्हड अपघातांची वाट पळोवपाची, लोकांक पडला हुस्को। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फोंडा रातच्या वेळार केटीसी बस स्टँडा लागसर अंडरपासा खाला न्हिदपी स्थलांतरितांच्या वाडट्या संख्येविशीं हुस्को उक्तायला। खास करून राती उशिरा कामावयल्यान घरा परत येवपी बायलां खातीर हो वाठार असुरक्षीत जाला असो दावो थळाव्यांनी केला। कांय लोक सोरो पिवन वाठारांत बोवाळ करतात, ताका लागून रातच्या वेळार नागेशी रस्तो वापरपी 5 शारांमदीं भंय निर्माण जाता खंय। पुलिसांनी स्थलांतरितांची पडताळणी करपाची मागणी थळाव्यांनी केली। ह्या वाठारांत लोकांची सुरक्षीतताय राखपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करची अशी मागणी अधिकाऱ्यांक केल्या। न्यू बस स्टँडाचेर आसा, हांगा तो आमचो अंडरपास आसा केटीसी तुमी पळयतले हांगा कितलेशेच मायग्रंट्स हांगा हांच्यांनी हांगा लॉजिंग केल्लें आसा। कायम सर चंद्रीय आंगरुणां सगळे घेवन येयले ते कर्नाटकाचेर आयले म्हणटा, ताका आमी मुलाखत घेतली। आधार कार्ड म्हणटा आमचे कडेन ना, फक्त म्हणटा आमी बेतोडे रावपी, पूण म्हाका तेंके भाड्या दिवन तो हांगा आयलो दिसता म्हाका, कित्याक हांगा हें चलतलें आतां हें पळय आमगेले दुबय जाल्लें आसा ही सिटी। आनी मेन म्हटल्यार आमच्या पुलिसाचें म्हाका ताचेर लक्ष ना। जेन्ना तुमी रातची गस्त घालता तेन्ना तुमकां हें दिसना, जाल्यार आमकां सामान्य मनशाक कितें दिसता हें हो प्रस्न आज पडटा की पंचायतीन हांगा लक्ष दिवपाक जाय। जी आमची खंयची लागता ही पंचायत हांगा नागेची बांदोडा, त्या सरपंचानी हांगा लक्ष दिवपाक जाय। जो पंच कन्सर्न आहा ताणें लक्ष दिवपाक जाय की हें कितें चल्लां, हें कोण आनी हें हांगा कित्याक आसा हाची चवकशी करपाक जाय। कारण तुमी वचत थंय आतां चोरयो जाता ते आयकतात। आतां पावस सुरू जावपाचो आसा, पावसान अक्षरशः ह्यो चोरी जाता, कित्याक व्हडलो पावस पडटा, दाट पावस पडटा, कोणाक कांय कळना, तेन्ना चोरी जाता। म्हजी मागणी सरकारा कडेन आसा, म्हजी मागणी फोंडा पुलिसा कडेन आसा की हांकां तांच्या घरा धाडचें। हे जे कोण हांगाय न्हिदता आनी थंय हेवटेन ते आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा पळय ताच्या अंडरपासा पण खूब जाण चंद्री पांगरोडे सगळे आयिल्ले आसा। तर हे कोण आनी हांची हांगा कितें आसा ही चवकशी जावपाक जाय, हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाकूच जाय। तुमी सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करता जाल्यार हांचें कित्याक सोडलां? काय हे तुमचे फाल्यांचे मतदार ते बांगलादेशी काय कोण, हांची चवकशी करात। केटीसी कडेन आमच्या वयल्या बाजून आमच्या अप्पर कदंबा अंडरपास हो नवो धाडीत केला इनॉग्रेशन। तो इतलो बरो आनी इतलो बरो दिसता, पूण काही 8 दीस पयलीं पळयत जाल्यार आमी केन्ना नागेशी वता सकल या पाडांतळी जाल्यार लोकांच्यो शेवद्रे थंय आशिल्ल्यो दिश्टी पडले आमकां। पूण हो तर पयलीं आमी काडिल्लो की हांगासून फुडें फुडें लोक येवन न्हिदतले म्हणून, आनी तेंच घडलें। आतां एक्झॅक्ट आमकां कितें आसा की हो बांदला कोणाक, त्या लोकांक बांदला काय कितें कांय कळना। आतां पळयत जाल्यार त्या सायडीक 2 जाण न्हिदल्या सुशेगाद, हांगाय न्हिदल्या, हांकां किचन आयल्या काय म्हणटा की आमी आयल्या कर्नाटकाचे, कोण ते आमकां कामाक आसले आनी तांचो मोबायल आनी पयशे चोरून गेले। तिका हांगा न्हिदल्या काय आमी कितें करूं? हे जर अशें आतां पळयल्यार 4-5 जाण आसा हांगासर आनी 2 जाण त्या सायडीक न्हिदल्यात। रातचे लोक न्हिदतात, रातचे न्हिदतात, रातचे इतले आसता काय ना 20-25 लोक न्हिदतात। ते बाबा खंयचे आयल्या लोक, कित्याक आयल्या, खंयसून आयल्या, ही सरकारान किंवा आमच्या फोंडाचे PI जी आसा पोलीस किंवा आमचे बांदोडेचे सरपंच हांच्यांनी इन्क्वायरी करपाक जाय आनी खंय तरी लगाम धरपाक जाय। कित्याक हाजेर जर लक्ष जर दवरिना जाल्यार फुडें आमचें गोंय खंय पावता आनी फोंडा खंय पावता सांगूंक शकना। फाल्यां हे लोक जागा आसा म्हूण हांगा फळां बसून शिकतले, एकदां बस काडपाक तांकां मागीर डिफिकल्ट। पूण खंय तरी म्हज्या हिशोबान फोंडा PI पेट्रोलिंग करून हांचे इन्क्वायरी करची, तांचे आधार कार्ड विचारपाचें खंयच्यान आयल्यात। फाल्यां जातलें कितें, खुबसो लोक आमचो गोंयकार नागेशी वता, सगळो फाटली रातची चोरयो वता, बायलां वता किंवा फॅमिली वता। जर हांच्यांनी जर हांगा हाडयले रातचे 10-12 सुमार, गळ्यांतलो जर चेन जावं स्टॅच्यू करून जर व्हेले, ताका जबाबदार कोण? गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू। चिखली विमानतळ रस्त्यार वेगान वचपी बोलेरो गाडी पळटली, कांय लोक रस्त्यार स्टंट करपाचो यत्न करताले आनी तांकां वाटोवपा खातीर कार सायडीक घेताना ही घडणूक घडली। बरें म्हण बरें ड्रायव्हर साल्वार जालो आनी कोणाक कांय जालें ना। रस्त्यार वेगान गाडयो धांवडावप, स्टंट करप अशा घडणुकांचेर खर दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या।
फुडें दोग जाण भुरगे गाडी नाचयताले, म्हाज्या फुडल्या गाडये फुडें येयले, ताका वचपा हांवें गाडी लेफ्टाक मारली, ती गाडी घुली मागीर. आणि कोणाक काय जावं ना कोणाक रावना, ते कोणूच रावंक ना, हांव गाडी उलटयली. राहिलो भाई ती गाडी वयतले आणि ब्रेक मारले पळय, गाडी फुल गाडी घुमली. हांव लायव्ह पळयलें तेजी गाडी. आणि कितें कोणाक काय जावं ना, तेजी गाडी वचून तो पलटी जावन मागीर तोय भायर येयलो ड्रायव्हर. त्याच्या गाडी कितें माल लागला? ते गाडी बी माल लागला. आणि काय ना सगळे मेजर फकत गाड़ी डैमेज। ऐसा आ रहा था, स्पीड आ रहा था, आगे वाला स्कूटी जा रहा था, आगे उधर गाय आ रहा था ना, एकदम ब्रेक मार दिया, ब्रेक मार के स्पीड में था अभी थोड़ा, स्पीड में करके उसको बचा दिया। ये इसने ऐसा ब्रेक मारा ना, अचानक ऐसा घूम गया। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। नावेली रस्तो खणिल्ल्यान लोकांक खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। 2 म्हयन्या आदीं हो रस्तो हॉट मिक्स केल्लो, पूण आयज वीज खात्यान खणपाचें काम परत सुरू केलां। पावस लागीं पावला, हे काम बेगीन सोंपतले काय पावसान व्हड अपघातांची वाट पळोवपाची लोकांक हुस्को पडला। पळोवयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नावेली, आनी नावेली हांगा हो जो रोड आसा वो 2 म्हयने पयलीं हॉटमिक्स केल्लो, आनी हो हॉटमिक्स करतरी सांगले की आमी ह्या हेजेर खंयचेच खणपा म्हण ते दिवपा ना म्हणून, पूण लोकांले नशीब आनी लोकांले दुर्दैव म्हणपाचें की आज परते पळय हांगा खणपा लागले कडेन आसा। PWD करपाचें, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा करपाचें, आरटीए करपाचें, हिरोले पास फोटाय। आतां 1 म्हयनो जालो रोड केलो आमी, गव्हर्मेंटान बरो रोड केलो, बरें आसलोले। आतां तो सिंगलाक जाणी आतां फोन ऐसा रोड कोण आ गए वेस्ट ऑफ मनी। आता तुम केला, केला तुम्ही आज कोण फोडले, आम्ही नागवाडो करतोय त्या तिथे रस्त्याचे आख्खे फोडे कोणताय आप रोबल गायले आमचे खूप चलना कितें आमकां वेस्ट ऑफ मनी आमगेले आमकां कितें कोते बरें कोरे। आतां स्ट्रीट वॉर्निंग दिवपाची, जे रोड केला ते फोडोवप जायना म्हणून, ते फोडले तेमी ते बंद करपाचें ते कॉन्ट्रॅक्टरान। आतां ते इगोज करून पळयताय नॅशनल हायवे ही आनी भुरगीं आहाय तुगेली इतला भुरगीं आहाय आनी मिस येताय आनी ट्रॅफीक जाम जाता कितें आनी कांय समजना कितें जाता। इगोजी मुखार इतला मुखार फोटाय बी आतां बरी रोड केला आनी कोणी पडल्यार कितें जातलें? मिनिस्टर मागवता निगमान कामती करे हेजे मातशें लक्ष दवर सोडूं दिनाका हे पण रोड केल्यार आनी तो फोटा तेकाच करपा लागपाचो ऑन द स्पॉट थिंगाय ते सांगता तुका ते कॉन्ट्रॅक्टर फोटा ते हॉटमिक्स घालपा लायो तें घालून ते परतून कोण दिया म्हणून पण पायप लायन घालता ते फुडें परतून पायप लायन करे हे फक्त हाडटा आनी माती घालता न्ही। आतां आमी सिंटीचे रस्ते निगमान त्या सांगलो येवन मागीर चोय म्हण थिंगा आमगे MLA सांगलो हे मातशें लक्ष घाल थिंगा इतले धाडटाय कोण प्रेग्नंट बायल पेले कितें जाता म्हाका समजता। तो मागवता हे आमगेले निगम कामती कोण PWD मिनिस्टर आतां आमगे मडगांवचो ते मागीर चोवपा लक्ष दवरपा जाय। आख्खो वयची रोड फोटाय परतून कोताय फोटाय परतून कोताय हे हिस्ट्री वॉर्निंग करपाची जो रोड फोटा तेणें बांदपाचो पडटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार। गोंयांतल्या अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाची मागणी करून आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश धवडकर हांकां मेळ्ळे। शुक्रारा जावपी मंत्रिमंडळ बसकेत हो विशय मांडटले अशें आश्वासन मंत्र्यान दिलें। मजगतीं 1-4 तिगोवन दवरल्यार अधिसुचोवणी जारी जाय मेरेन आदिवासी कल्याण संचालनालया भायर पाटो पणजी हांगच्या श्रमशक्ती भवनात धरणे आंदोलन चालू दवरतले अशें आदिवासी प्रतिनिधींनी सांगलें। मिशन पॉलिटिक्स ह्या जे कोण कार्यकर्ते काम करणार आसात तांकां डे टू डेचें रिपोर्टींग जें आसा न्ही सगळें हाजे पयलें जें आसा आतांचेंय आसा वेगळें अशें कांयच ना। पूण एक गजाल खरी की लोकसभेक बिल येतकच डिले जाला ही गजाल खरी आसा आनी ह्या संदर्भांतलो पाठपुरावो करता आसतना हांव किंवा कांय
मिशन पॉलिटिक्स ह्या हातूंतले कार्यकर्ते सुद्दां आसा तांचे बरोबरचे म्हजे बरोबर दिल्ली गेल्ले आनी दिल्ली आमी लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळे, लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळे आनी एकदां न्ही दोनदां मेळ्ळे. हातूंतल्यो कितें अडचणी आसा न्ही ह्यो सगळ्यो डिटेल आमी हाजे पयलीं ब्रिफींग केल्लें आसा. हांगा गोंयांत जें आसा म्हजे कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन हांगा कांय उलोवंक ना आसा. हांगा तें जें बील जें आयिल्लें आसा न्ही त्या बिल्लाक खंयच्याच प्रकारचे अडथळे ना. फक्त एक डायरेक्शन जाय आनी ह्या डायरेक्शना संदर्भांत हांवें फाटल्याच आठवड्याक जसो मुख्यमंत्र्याक मेळिल्लो की आमी म्हणजे एक डेलिगेशन घेवन म्हणजे पार्टी म्हणून जो आसलो सरकाराचो मुखेली म्हणून जो मुख्यमंत्री आनी हांव आमचे ट्रायबल जे लिडर आसा ते मेळून आमी सगळ्यांनी अमित शहाजीक मेळुया आनी थिंच्यान तें डायरेक्शन वचपाक जाय ह्यो गजाली करपाच्या संदर्भांत जे आसा न्ही तांणी मुख्यमंत्र्यान येवपाची मान्यताय दिल्ली आसा. मध्यंतरी काळ जो सादारणसो आमी एक म्हयनभर पळयल्लो जायत न्ही वेस्ट बेंगालचें इलेक्शन आशिल्लें आनी वेस्ट बेंगालच्या इलेक्शनाक आसा न्ही अमित शहाजी हे पूर्णपणे त्या हातूंत व्यस्त आशिल्ले आनी हांव आतां तांकां ते म्हाका मेळ्ळे ताणें सांगलें की येता त्या शुक्राराक जे आसा कॅबिनेट आसा त्या कॅबिनेटाचो हांव आनी मुख्यमंत्री मेळटले परत एकदां रिमांड करता आनी ती अपॉयंटमेंट फिक्स करपाक येता आनी जेणे करून जे आसा आमी मेळ्ळे आसा जर जायत न्ही हे एकदां जर अमित शहाजी कडच्यान जर डायरेक्शन मेळ्ळें की पॉलिटिकल रिजर्वेशना संदर्भात खंयचेच अडथळे ना हें हांवें तांकां जे म्हाका आयिल्ले अनुभव आसा पाठपुरावो करता आसतना तांकां दिल्ले आसा. आनी आयज ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार आमची मिटींग जाली आतां आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटान ट्रायबल मिनिस्टरान आमकां अश्युरन्स दिलो की शुक्राराक खंय कॅबिनेट मिटींग जावपाची आसा आनी कॅबिनेट मुखार तो पुट अप करतले आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे फर्दर नोटिफिकेशन काडपा आहा तें काडपा खातीर आपूण प्रयत्न करता म्हणल्यार आमचो इतली मागणी आहा और आमचे आजुनूय जो मेरेन नोटिफिकेशन येना तो मेरेन आमी धरणाक जे बसल्यात ते उठचे ना कित्याक आमी नोटिफिकेशन येयले म्हणटकीर आमी उठतले आनी अशें आमी ठाम ठरयला. They gives the directives to Election Commission of India. What is that? Baba, go for what? जे कितें डिलिमिटेशन आसा ते सगळें हें आसा आमचो सेन्सस सगळो आसा कळ्ळें न्ही तेच्या प्रमाणे तेंचो ह्या एक्सरसायजाक 2 ते 2.5 म्हयने लागतले 2 ते 2.5 म्हयने इलेक्शन आनी जर तर 2027चे इलेक्शन जर हे जर जावपाचें आसा ते डिसेंबरान सुद्दां जर जालें जर आनी आतां जर हेंच्यांनी हो विशय जो आसा एक्सपर्डायट केलो आमच्या ह्या 15 दिसां भितर कळ्ळें न्ही ती आपल्या कामाक लागतले न्ही ते रावला कोणाक ह्या नोटिफिकेशना खातीर रावल्ले आसा. सरकार सिरियस समज आशिल्लो आतां जेन्ना नोटिफिकेशन काडिल्लें ऑगस्ट 2025 सी अपॉयंटेड डेट तेंच्यानी केन्ना करून पावताली सी आतां द इट शॅल कम इन टू फोर्स वन सच डेट एज द सेंट्रल गव्हर्मेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गॅजेट अपॉयंट. आतां अपॉयंटेड डेट ताणें नोटिफाय समज केली इश्यू रिजॉल्व जाता. आतां इम्प्लिमेंटेशन जें एक्ट आहा हें करपाक जाय ते पास जाल्ले आहा पळय ते केलें ना न्हू आनी म्हणून आमकां तिका येवन भीक मागची पडटा परत. आतां लोक आमचे कम्युनिटीचे लोक जे गोंयान आसा ते विचारता बाबा खंय पावलां तुमचें जातलें वो जावचें ना तेंका लोकांक विस्वास ना. आमकां लिडराक भरपूर सरकाराचेर विस्वास आहा आनी रमेश तवडकराचे जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आहा तेजेर विस्वास आहा. आतां तो खंय चुकता खंय आडोवन उरता तेजे सरकारान आनी तेजे सरकाराचो वडील पळय आहा मुख्यमंत्री ताणें पळोवपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. ह्या सप्तकात सुके हवामान आसतले उष्ण परिस्थिती तिगून उरतली. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. फाटल्या 24 वरात कांय सुवातांनी गडगड घालत पावस पडलो पण फुडले कांय दीस सुके हवामान आनी तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. बुधवारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 29 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. राज्यात सुके हवामान, खर उष्णताय, सांबाळची भलायकी, पावसाचो संकेत ना. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 29 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.